नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स। म्हापशा करसवाड्यार मोडिल्लो पुतळो बदलून बसयलो शिवाजी महाराजांचो नवो पुतळो। ग्रामीण मित्र सेवा लागली चालीक। ग्रामीण मित्रा वरवीं 179 सरकारी येवजण्यांचो लाव डिजिटल माध्यमांतल्यान। दुसऱ्या जनता दरबाराक गोंयकारांचो उपाट प्रतिसाद। लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाचे मंत्र्याचे आश्वासन। गोयच्या बायलांक मुफत मेळटली IVF वैजकी सेवा मुफत दिवपी गोंय पयले राज्य। दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाकडे कबलात करून काणकोण मतदारसंघाक करतले गोंयांतले उत्कृष्ट शेतकी मॉडेल। आणि फाळणीच्या काळ्या यादींच्या इतिहासाचे प्रदर्शनाचे गोंयभर आयोजन। आता पळयात खबरो विस्तारांत। करसवाड्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो मोडपाची घडणूक घडिल्ली। सोमारा सांज मेरेन नवो पुतळो शिवप्रेमींनी बसयलो। तशेंच ह्या अज्ञात मनशाक 7 दिसां भितर कारवाय करची अशी मागणी शिवप्रेमींनी केल्या। तकली जी आसा पळय, तकली आनी मुकुट जे आसा पळय महाराजाचे तेच काडून कोणी तरी घेवन गेला। आता ही हातीन काय तोडू शकना बिकॉज ती फायबराची मूर्ती आसा। सो ही कितें तरी वेपन घेवन हातोडी घेवन दाणो घेवन कितें तरी वेपन घेवन ही तोडून कोण तरी तो काडून घेवन गेला। सो तेज्या उपरांत हांवें आमच्या सगळ्यांक शिवप्रेमींक तशेंच आमची वाड्यावयली कमिटी आसा सगळ्यांक आमी भुरग्यांक ताबडतोब फोन मारलो। तशेंच म्हाज्या एका फोनाचेर सगळे जाण भुरगे हांगासर येयले तेन्ना हांवें आमी ती धापून दवरलेली आसा। सो तेज्या उपरांत मागीर पुलीस येयले। सो पुलीस आमी पुलिसाक कॉल केलो। पुलीस येवन पयलीं AI येयलो, मागीर जुबा साहेब येयलो, DSP येयलो आनी SP येयला। सो ते म्हणटात तेंची इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। जितले ह्या एरियेन जितले CCTV फुटेज कॅमेरा जे आसा सो ते एकठांय करतात आनी तेंचे इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। आमचो डिमांड इतलोच आसा, हे जे कोणी असले कृत्य केला पळय तेका तेजे ताबडतोब अरेस्ट करचो आनी ही आमची जी FIR जी आसा पळय आमी आतां कंप्लेन रजिस्टर केला आनी जी FIR आहा ही FIR रजिस्टर जावपूच जाय। हे कृत्य जे केला हे सामकें न्हू, हे उदो पेटोवपाचें हें हांव मागता तमाम जे पळय आमचे शिवप्रेमी आहात त्या गोंयभर तेंकां हे तेंचे कडसून आमचे कडसून ही मॅसेज की तुमी बाबा FIR जावचें आनी हें कितें केलां पळय ताका पळोवचें आनी पुलिसांक हांव एक हें करता की इन्वेस्टिगेशन तुमचें एक सारकें जावचें आनी कोण पळय कल्प्रीट आहा ताका धरचो। नमस्कार, आम्ही आसा करसवाडा आंकर इंडस्ट्रियल इस्टेटाच्या जंक्शना कडेच्यान 10 मार्चाक शिवप्रेमी हांगासर शिवाजी महाराजांचो पुतळो स्थापीत जालो। खंय तरी काल रातच्या 4 ते 5 ह्या वरांच्या सुमारास खंय तरी अज्ञात व्यक्तीन हांगासर शिवाजी महाराजांची विटंबना केल्ली आसा। थळाव्या जाग्याचेर आमचे नॉर्थ गोवा SP तशेंच DYSP मुखार क्रायम ब्रांच तशेंच PI कोलवाळे PI कोरोडी PI अशे पुलिसांची फौज हांगासर येयल्ली आसा। शिवप्रेमीची हळूहळू संख्या वाडत असल्या कारणान हांगासर पुलिसांची सिक्युरिटी वाडतूय चल्ल्या। गोमंतक TV खातीर स्नेहा असोळकर। प्रशासनाच्यो येवजण्यो तश्योच हेर सुविधा नागरिकां मेरेन व्हरपाच्या हेतान सोमारा ग्रामीण मित्र ह्या येवजणेक सरकारान चालीक लायला। महसूल खात्याच्या अध्यक्षताये खाला सुरू जाल्ल्या ह्या सेवेचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें। सरकाराच्यो 179 सेवा ह्या उपक्रमा वरवीं लोकांक डिजिटल माध्यमांतल्यान मेळटल्यो जाल्यार 14471 ह्या हेल्पलायनी वरवीं ह्या सेवेचो गोंयकारांक लाव मेळटलो। पयलीं 121 आनी आतां बाब रोहन खंवटे हांच्यानी 179 केल्यो। ऑल डिपार्टमेंटाच्यो सर्विसीस तुमच्या थ्रू लोकां पर्यंत पावोवच्यो म्हणून आमी टायप केले।
आणि त्यांना पळयलें की तुमी खूब बऱ्या पद्दतीन हें काम करपाक शकता. म्हणून तर आज गोंय सरकारान तुमचेर विश्वास दवरला. गोंय सरकारान ज्या पद्दतीचो विश्वास तुमचेर दवरला तो विश्वास सार्थ करपा खातीर आणि ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्या म्हणण्यानुसार सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास हो खूब महत्वाचो आसा. आणि हे जर आमी करपाक शकले जाल्यार खऱ्या अर्थान आमी डिजिटली पुराय गोंय कनेक्ट करपाक शकतले. स्वयंपूर्ण गोंय आमी कित्याक करपाक शकले तर स्वयंपूर्ण मित्रां खातीर जे स्वयंपूर्ण मित्र दर शेनवारा वचून ग्रामपंचायतीत बसता आणि तांच्यांनी म्हटलें इट इज एन वॉटर फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, एवरीथिंग. जे 10 फोकल पॉयंट्स काढले, उदक त्यांच्या घराकडे, लायट त्यांच्या घराकडे, टॉयलेट त्यांच्या घराकडे, DSSY त्यांच्या घराकडे, शेतकी कार्ड त्यांच्या घराकडे. हे कित्याक जालें? स्वयंपूर्ण मित्रां खातीर. आणि डिजिटली गोंय जर कनेक्ट कोणा खातीर जातलो आसत जाल्यार तो ग्रामीण मित्रां खातीर जातलो, तुमच्या खातीर जातलो. म्हणून मित्रांनो, आज हांव चड वेळ उलोवपाक येवंक ना. म्हटल्यार आज आमी स्वातंत्र्याच्या पूर्व संध्येक हो एग्रीमेंट म्हणजे CSCs आणि गोंय सरकार हांच्या मदीं सायन करता आसतना गोंय हे देशातले पयले राज्य आसा की अशा पद्दतीन डिजिटली ग्रामीण भागात कनेक्ट जाता आसतना अशा पद्दतीन ग्रामीण मित्र हे एकत्र येता आसतना आमी पळयतले की हांव पळयताना की कॉमन सर्वीस सेंटराक सातत्यान वेगवेगळ्यो सर्विसीस ज्यो तुमी दिवपाक शकता. नो डावट म्हणजे तुमी गोंय सरकारच्यो सगळ्यो सर्विसीस इजिली तुमी दितले. तुमकां ल्हानसो रेम्युनरेशन भितूंतल्यान मेळटलो. म्हाका खबर आहा, इट इज नॉट अ बिग थिंग. आमी म्हटलां की तुमी जो आतां 200 जर सर्विसीस क्रॉस केल्यो आसत जाल्यार आमी 5000 ऑनरेरियम तुमकां एवरी मंथ हे पे करतले. ताची सिस्टम तुमी केल्ली आसा. एवरी मंथ 5000 ऑनरेरियम पे करतले. हाज्या फुडें वचून आमी जें सांगलां की EDCच्या मार्फत सॉफ्ट लोन आणि तेय बी कितले जो ग्रामीण भागात आसा आणि जर वुमन आसा जाल्यार कितें 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आमी 2 लाख रुपया लोन जे आहा हें तुमकां दितले. तुमच्या सेंटराचो ब्रँडिंग जावपाक जाय, तुमच्या सेंटराचें कळपाक जाय. आयज पर्यंत तुमचें सेंटर खूब कमी लोकांक खबर आसतालें, बट तें सेंटर हे केंद्र सरकाराचें आसा, तें सेंटर गोंय सरकाराचें आसा हें लोकांक कळपाक जाय. आणि त्या सेंटराचेर आपल्याक जर कसल्यो सर्विसीस केंद्र सरकाराच्यो जाय, आपल्याक जर खंयची सर्वीस गोंय सरकाराची जाय जाल्यार एका अर्थात आमी सरकाराच्या ऑफिसाची चावी तुमच्या कडेन दिता हें म्हणपाक कांय हरकत ना. तुमी तें ऑपरेट करपाक शकतले. सोमारा कुडचड्यार रवींद्र भवनात जनता दरबार आयोजित केल्लो. ह्या वेळार लोकांनी आपले प्रश्न पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे मुखार मांडले. जनतेचे प्रश्न आयकून मंत्र्यान योग्य पद्धतीन सुटावे करतलो अशें उतर जनतेक दिलें. तशेंच विलेज लेवल एंटरप्रेन्युअर्स आनी ग्रामीण मित्र ह्यो येवजण्यो पुराय भारतांत गोंय राज्य पयल्या क्रमांकाचेर आसा अशेंय ताणें जनता दरबारा वेळार सांगलें. जो मनीस हांगा सांगचोच ना आनी भायर उलयतलो जाल्यार कांय सांगूंक शकना. बट जे हांगा विशय लोकांनी नोंदणी केल्या ताजेर 100% एक्शनेबल पॉयंट जातले. जे आज जाला ताजे मिनिट्स ऑफ मिटींग अलॉंग विथ एक्शन टेकन रिपोर्ट जे प्रोपोज एक्शन आसतलो तो डेप्युटी कलेक्टर अलॉंग विथ कलेक्टर बसून दे वील गिव अस दिस थिंग. आनी तातूंतल्यान आमी मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान वी वील एन्श्युअर दॅट वॉट एवर डायरेक्शन्स हॅव टू बी गिवन टू रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट्स टू क्लियर द इश्यूज वीच आर देर ऑफ द पीपल ऑफ ज्यांनी ग्रीवन्स मांडला ताजो ते करपाचो आमचो पूर्ण तरेन प्रयत्न आसता. सर, गव्हर्नमेंट तुमी पयलें समजून घेवंक जाय की ही प्रायवेट कंपनी न्ही. You have every level of governance which needs to be completed. आता रेव्हेन्यू मॅटर असलो जाल्यार ताका एक प्रोसिजर असता. प्रोसिजर बायपास कोण करूंक शकना. लास्ट टायम जे प्रशासन तुमच्या दारी एक जो विशय आयलो तो खबर नाशिल्लो तो जेन्ना आमच्या तो बेगीनार दिसता आयलो तो टॉपीक घेवन ताणें जेन्ना तो विशय घालो तो विशयाचेर लास्ट टायम प्रशासन तुमच्या दारी आमच्या मिनिस्टर PWD ऑलरेडी तळेगूय लायलो तोय ताणें एप्रिशिएट केलो. पूण 3 म्हयने पयलीं ताणें ती सांगिल्लें जो विषय फुडें व्हरून करपाक जाय देर इज लॉट ऑफ अदर प्रोसिजर मॅटर विच हॅज टू बी डन. इंटेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट टू कम हियर पयलीं तुमी समजून घेवंक जाय हे विशय कळून ताचेर न्याय दिवप ह्या खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसा. विलेज लेवल एंटरप्रिनर्स नाल्यार आमचे ग्रामीण मित्र म्हणून ही जी स्कीम आशिल्ली सेंटराची ती आज आमी स्टेट लेवलाचेर वी वील बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट विथ दीस एक्टिविटीज ऑफ ग्रामीण मित्र. म्हणजे जो घरा सिनियर सिटीजन आसा जी घरा एक महिला आसा आनी तांकां ऑनलायन कळना ऑफलायन करपाक कळना जाल्यार तांणी हो एक फोन नंबराचेर मारलो एक टोल नंबर आसतलो कॉमन नंबर
जाल्यार तांकां सगळ्यो क्वेरीज थंयच सेटल करपाक गव्हर्नमेंट VLE नाल्यार म्हणजे विलेज लेवल एंटरप्रिन्युअर नाल्यार ग्रामीण मित्र वचून तांच्या घरा कडेन हें कंप्लीट करतलो. म्हणजे सरकार तुमच्या दारी जे म्हणटाले आनी अंत्योदय प्रमाणे म्हणटाले जाल्यार आज आमी अक्षरशः ताच्या घरा वचून ताजे SK सर्टिफिकेशन कंप्लीट करतले, ताजे इश्यू आसा ते रिजॉल्व करतले. जे मनान कितें आसा हें दवरपाचें ना. सरकार तुमचे खातीर आसा आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचे CMचे एक म्हणणें आसा की आमी सगळे लोकां खातीर आसा आनी तेन्ना लोकांचे जे विशय मांडपाक शकता आनी जे विशय फुडें व्हरून म्हणजे तांकां लॉजिकल सोल्युशन दिवपाक प्रयत्न करता. तेजे खातीर हांव आज रोहन बाबाजी वेलकम करता आनी म्हाका खात्री आसा की जे विशय रोहन बाब ह्या मतदारसंघाचे या दुसरे आख्खे म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली फॉर केपें तालुका, हे साऊथ डिस्ट्रिक्टाचो एक्चुअली हो जो जनता दरबारान आसा तो सांगलेलो आसा. म्हाका लक्षात आसा मागेली एक मोलाची जमीन 2017 साली चलता तेन्ना म्हाका CMन एकच सांगलें तूं न्यू एक फ्रेश लेटर दी आनी तेंय जाल्यार मामलेदारा दी आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुल्ला साब ह्या ऑफिसान दी. हांवें तेणे प्रमाणे सगळ्या ऑफिसान दिल्या. आज पर्यंत तेगेले 4 म्हयने जावन गेले. एप्रिलाच्या 4 तारखेक दिले, अजून ताची दाद फिर्या माहिती ना. So last time there were, sir, around on 19th of August 2022, 48 vacancies had come out, and I was the only one who was the 4 gold medalist in Goa and with MD medicine. But everybody has taken the people who have just passed with BHMS degree, sir, and some of the candidates are also failures and repeaters, and some of the candidates were not even having registration number. But despite of everything, sir, like they have not selected me. So what shall I do, sir, for this? Because I am also having experience also, sir, president. जनता दरबार असताना नॉर्मली इश्यू लोकांचे आसा ते कळ करता. Job specific issue is related to department, maybe RRs, maybe other things which are required in terms of job placements. जुलै 2021 2 वर्ष कंप्लीट झाले. अजून म्हणल्यार ते इलेक्ट्रिसिटीचे पोल डेंजरस पोल आसा ते रिप्लेस होऊन आसा. हांव परत सांगत असता की आमी चेअरपर्सन आनी डिपार्टमेंट आहे पण ताजेर एकूच पोल तो की आशिल्लो एकूच पोल रिप्लेस जाला. उरली कांयच आमचे कोण दुयेंत आसा तांकांय आदार आसा आनी पेशंट मडगांव हिंगा थिंगा पावस म्हळ्यार पावना सारके कित्याक रस्ते बी आतां सारके नाय काणकोणचे उशीर आसा ताका लागून मातशें इश्यू मातशें मुखार व्हरपाक जाय. तांकां दोतोरांक रावपाक दिवन फेसिलिटी दिवन अनसार महिने 4,500 अंश जावपा जाय. आता हे सामान्य शेतकरी जर फुडें सरता जाल्यार खूब प्राधान्य दिवपा जाय. आनी पयर मोदी सरकारान 17,000 कोटी दिले ताणें सांगला किसानों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे खाते से खाते लगाकर समर्थन देगा, सदैव हम तुम्हारे साथ रहेगा ऐसे म्हणा. आमकां ते कोण भिवपाची गरज दिसता. तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ आहे. तुम्ही आमकां भिवपाची गरज ना म्हणजे भिवपाची गरज भंय दिसता कित्याक कामां जायना म्हणटकीर. आतां आमची सबसिडी पळय जानेवारी 21 हांवें एप्लिकेशन केल्लें सरान म्हाका. धारगळ ग्रामपंचायतीच्या सभाघरांत सोमारा उत्तर गोंयचो जनता दरबार जालो. उत्तर गोंयांत जागो दिल्यार वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट कमी बजेटा भितर बरो प्रकल्प उबो करून दितलो अशें उतर पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोन जनता दरबारा वेळार दिलें. जनता दरबारा वेळार सभाघरांत आशिल्ल्या लोकांनी वेगवेगळे प्रस्न विचारले. तशेंच मंत्र्यान तांच्या प्रस्नाच्यो जापोय दिल्यो आनी कांय लोकांचे प्रस्न बेगोबेग सुटावे करतलो अशें उतर मंत्री मॉविन गुदिनोन दिलें. The name of my garbage plant न्हू, the wow plant, wow म्हळ्यार कितें, wealth out of waste. हांवें थिंगा तेका वयलो ताजे उतराक सुटना जाली तो ओगी रावलो वाव म्हणपाक लागलो. रियली इट इज अ वाव थिंग. I have nothing to tell you. I have to tell this particular thing to people in Gujarat. How in the minimum cost a plant has been done under Swachh Bharat Mission. SPM 2 आम्ही पावले आसा, आता SPM 3 पावले. स्वच्छ भारत मिशन जे आमचे प्रधानमंत्रीन आमकां रस्तो दाखयला कशें ते ट्वीट करून बऱ्या खातीर कमी कॉस्टान आमी हे दाखयले आसा. म्हणून आमचो बाब जी तारोलकर उलयलो तो पावलो थिंगा. हांवें तेका उतर दिला.
म्हाका मांद्रेची काळजी आसा, म्हाका पेरणे तालुक्याची काळजी आसा. हांव तुका तसलेच प्लांट करून म्हाका जमीन दी. नॉर्थ गोवा पहिले प्लांट तुझे तसलेच करून दिता माझी गीता सांगिल्ले आसा. पंचायत मिनिस्टरान सांगता की गरीब बाहेर आसा गोंय ती वचोंक शकना पंचायती, तेन्ना तांकांय तरी कितें तरी मातशें हें करून हें करा आनी ते समज बरें करून. पंचायतीन आमच्या अंगणा पंचायतीन इलिगल लोकांच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन गार्बेज शेड घातल्या आनी कंप्लेनी दिल्यो. अजून कांयच एक्शन जायना. म्हाजे कडेन कंप्लेनी हांव सेक्रेटरीक 21 मेमोरंडम काडले. आयज पर्यंत कांयच एक्शन जायना. कितें चल्लां हें जाय नाल्यार आमचे कुळागर मरान वयता. हेचेर तुमी शक्यतो आमची ही बारीक समाजाची कळकळीची विनंती आयकान तुम्ही हे आमचे काम करता. आमदार आसतात आमदार माझी मदत घेतात. I'm obliged. And regarding crematorium, sir, आमचं उदयबाब आणि ऍक्च्युअली मांडलेलेच असा. पण पाल्ये क्रिमोटोरियमाच्या बाबतीत पंचायतीक डायरेक्शन दिवचे in public. I thank डेप्युटी कलेक्टर श्री दीपक मायनेकर सर की तांच्यानी तातडीन त्यांची ऑर्डर घेऊन आमची जी क्रिमोटोरियम पंचायत फाउंडेशन भुरगे जावपाक अडचणी येवपी बायलांक आता IVF येवजणे खाला गोंयानूच उपचार घेवपाक मेळटले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार भलायकी खात्यान ही सेवा फुकट उपलब्ध करून दिल्या. गोंय वैजकी महाविद्यालयात तुमच्यान उपचार घेऊ येतात. GMCचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरान हे विशीं म्हायती दिल्या. IVF उपचार फुकट दिवपी गोंय हे देशांत पयले राज्य अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. सोमाराक GMCत ह्या सेंटराचे उक्तावण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या सुवाळ्यात तो उलयतालो. Last but not the least, Goa Medical College is the only government college which is going to offer IVF facility free of cost. And this facility will cost the government per cycle about 60 to 80,000 rupees. And at the end of one successful pregnancy, it might go up to 5 to 7 lakhs. And Honorable Minister has told us that he will do it all free. This is like having a sterile or a couple which cannot convince. The government is giving them the right to have a child. And this right, even though if it is not constitutional, this right exists in the state of Goa. So we must once again thank the Honorable Health Minister and the government of Goa for starting this IVF center in Goa Medical College. Now I would wish all the very best to this center and also the staff of obstetric and gynecology to carry out this work without any problems. We will be always there to support you, and I have told Dr. Muriel that the first IVF child will be delivered by you in presence of Dr. Kedar. This is the first hospital, leave aside government, this is the first hospital in the country that is going to have this IVF treatment free of charge, where no patient is going to be charged. Everything has come through CSR, and this initiative under Dr. Pramod Sawant, which we are taking and dedicating to the people of the state of Goa at the hands of the Honorable Chief Minister. I would like to thank Dr. Kedar Farte and the whole team of Goa Medical College for actually putting this together. It was very important for us to put this together because we have seen women going through depression, many times people because they couldn't afford to have this treatment, giving up the hope of having a child. Why give up? My thought process is a little different. I have come through passion into this Ministry of Health. With the dedicated focus on infertility patients, we aim to bridge the gap in healthcare by providing the highest quality care right here in Goa. Recognize the need for the specialized care. We have established the streamlined process. Infertility patients will be referred from obstetric gynec OPD to the Art Center, ensuring the seamless transitions from the diagnosis to proper workup, counseling and treatment. This comprehensive approach will ensure that every patient receives personalized attention and best possible care. I am pleased to share that the expertise of Dr. Kedar Farte will be the cornerstone to this new center. His expertise
and commitment to the reproductive health care will be the instrumental in shaping the success of these initiatives. This is not just a facilities, it is a symbol of hope and determinations and collective efforts of our medical community to address the need of our people. We believe that everyone deserves the access to the high quality medical care, and the launch of IVF treatment facilities at Goa Medical College reaffirms this commitment. म्हाका दिसता गोयचे लोक भाग्यवान आसात, तांकां अशा पद्धतीची सुपर स्पेशालिटी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल जाता. गोंयांत देशात खंयच्याच राज्यात ज्या पद्धतीची ट्रीटमेंट फॅसिलिटीज गोंय सरकारा कडल्यान मेळटा इतर राज्यांत खंयसरूच मेळची ना. सांगपी खूब जाण आसतले, बट ट्रीटमेंट दिवपी खूब कमी राज्य आसा, तातूंतलें गोंय राज्य आसा. म्हणून हांव अभिनंदन करता बाब विश्वजीत राणे हांचें. खरोखरूच तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्धतीची फॅसिलिटीज हांगासर सुरवात केल्या. दापोली कोकण कृषी विद्यापीठा कडेन कबलात करून काणकोण मतदारसंघात शेतकी मॉडेल करतले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर हांणी दिल्या. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीक गोंयांत फुडारात खूब वाव आसा. ताका लागून शेती रोवपा सयत कलमां तयार करप तशेंच पिकावळींतलें उत्पादन घेवन ताका बाजारपेठ मेळोवन शेतकाराक उर्बा दिवपा खातीर ह्या कबलाती वरवीं काम जातलें अशी माहिती रमेश तवडकर हांणी दिल्या. सभापती रमेश तवडकर हांणी दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाक आयज भेट दिली. काणकोण विजन मिशना वरवीं शेतकी मळाक काणकोणांत उर्बा दितले. तुम्ही आता एक विजिट दिल्या कोकण कृषी विद्यापीठाक, सर तुम्ही कितें म्हणजे कितें विजिट केला? हय, आमी कोकण कृषी विद्यापीठांक विशेष करून आमी काणकोण विजन मिशन असो कन्सेप्टचो विचार करता पयलीं. त्या संदर्भात कृषी आधाराचेर आमी कितें करपाक जाय असो एक कन्सेप्ट आमी विचार करताले. म्हणजे एक ऑर्गेनिक शेतीचेर आमी विचार करताले आणि दुसरो अत्यंत महत्वाचो म्हणतो प्रोसेसिंग आमकां करपाक जाय. म्हणजे काजू पणस बाकी सगळें तें करता आसतना आमी कलमां ग्राफ्टिंग जी आसा न्ही ती करपाच्या संदर्भात विचार करताले. म्हणजे आमकां कोकण कृषी विद्यापीठान कशा तरेची मदत मेळूंक शकता असो तांचे कडेन एक डायलॉग करपाक डिस्कशन करपाक मुद्दम आमी गेल्ले. ओके, हां, तर त्यांच्याकडे तुम्ही उलयला बीन? उलयला, ते येतले. परत आतां फर्स्ट राउंडाक आमी तांचे जस्ट आमी पळयलें तांचे कितें आसता ओके की आमी तांचे कडेन एमओयू करपाक सोदता. म्हणजे आमचे कंपनीज आसा, आमचे जे सोसायटी जी आसा न्ही, कशा तरेन आमकां काणकोण मॉडेल करपाक सोदता आमी. 3 सेक्टर विचार करता आमी. ऑर्गेनिक शेती, प्रोडक्शना भितर वचपाक वयता आनी ताजे भायर प्रोसेसिंगा भितर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सेटअप करपाक. फाटलो इतिहास समजून घेतलो जाल्यारच इतिहास कळटलो आनी तेन्नाच आमी सावध जातली आनी उपरांत भारत मातेचें रक्षण करूंक शकतली अशें उतर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान पार्टिशन हॉरर्स रिमेंबरन्स दिसाचो मुख्य उद्देश अशें तांणी कदंबा बस स्टँडार आयोजीत केल्या पार्टिशन हॉरर एक्झिबिशना वेळार सांगलें. नागरिकांक समजोवपाची गरज आसा आनी म्हणून आजचे जे कितें हें दवरलां पार्टिशन हॉरर रिमेंबरन्सा खातीर जे एक्झिबिशन दवरलां ते प्रत्येक नागरिकांनी पळोवचें, फाटलो इतिहास समजून घेवचो आनी जेन्ना आमकां इतिहास कळटलो तेन्नाच आमी सावध जातले आनी ह्या भारत मातेचें रक्षण बरे रितीन प्रत्येक जण आपलें आपलें योगदान करूंक शकतले असो ह्या आजच्या ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश आसा. हांव गोंय सरकारचे गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे आभार मानता की अशें कार्यक्रम दवरून एक जनजागृती जी आसा ती करपाक मदत केल्या. देशाच्या फाळणेच्या इतिहासाची माहिती तरणाट्या पिळगेक जावची तशेंच देशाक स्वातंत्र्य मेळोवन दिवपा खातीर सुटके झुजाऱ्यांनी दिल्लें बलिदान हे विशीं शालेय विद्यार्थ्यांक म्हायती मेळची म्हणून पुरातत्व खात्यान फाळणे विशींचें खासा प्रदर्शन मडगांव रवींद्र भवनात आयोजीत केल्लें. ह्या वेळार थळावो आमदार दिगंबर कामत ह्या वेळार हाजीर आशिल्लो. आमच्या येणाऱ्या ह्या जनरेशनाक ही कल्पना आसपाक जाय की भारत देश कितल्याशाच आक्रमणांतल्यान भायर सरत 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 रावला तरी आपलो कल्चर ताणी केन्ना सोडले ना, आपली थोर परंपरा सोडली ना. आणि भारत देशाक आमकां स्वातंत्र्य मेळोवपा खातीर ज्या झुजाऱ्यांनी आपलें बलिदान दिलें, आहुती दिली, बंकण भोगली आणि तातूंतल्यान आमकां
स्वातंत्र्य मिळवून दिलें आनी हे स्वतंत्रपूर्व ज्या पयल्या दिसाक पाकिस्तानाची निर्मिती जाली, ह्या देशाची फाळणी जाली आनी ह्या देशाचे 2 विघटन जाले आनी तातूंतल्यान जो हॉरर निर्माण जालो, तातूंतल्यान ज्यो एट्रॉसिटीज निर्माण जाल्यो, तातूंतल्यान जे रेफ्युजीज जाले, जे कॅम्प जाले, बलात्कार जाले, धार्मीक सलोखा बिगडून गेलो, हिंदू मुसलमान सीख हातूंत भितर खूब मोठे बंद जाले आनी हातूंतल्यान भारत देश जवळ जवळ कोलमडलेलो आनी तातूंतल्यान उबारी घेत आज 75 वर्सांच्या नंतर 76 वर्सां जाली. ह्या भारत देशान परत एक फावटी आपली अस्मिताय टिकून दवरली आनी भारत देश एक बरे डेव्हलपिंग नेशन म्हणून आयज मुखार आयिल्लें आसा. पूण आमकां याद जावपाक जाय, दिगंबर बाबान सांगलां तशें, ज्या मनशाक आपलो इतिहास खबर ना, तो आपल्या वर्तमानांत भितर जर कांयच एक्झिबिशन करपाक शकना, प्लॅनिंग करपाक शकना जर जाय जाल्यार ताका भवितव्य केन्ना नासतलें. म्हणून आमच्या इतिहासाची जाण आमच्या भुरग्यां मदीं येवपाक जाय, नवे जनरेशनाक खबर आसपाक जाय जे सॅक्रिफायसीस आमच्या एन्सेस्टरांनी केले, जे जुलूम आमच्या एन्सेस्टरांनी भोगले आनी जे शूरवीर आमच्या ह्या भारत देशांत भितर जाले, त्या शूरवीरांचो हो आमी वारसो मुखार व्हरपाक जाय. एके बायलेक साल्वार करतना शिरोडेच्या सिम्बायोसिस हायस्कुलाची बालरथ बस रस्त्या भायर गेली. कुशीक आशिल्ल्या खांब्याचेर बस वचून थारली. हे घडणुकेत बालरथाच्या ड्रायव्हरा सयत 4 विद्यार्थ्यांक किरकोळ दुखापत जाली. एक्सिडेंट जालो, स्कूल बस घरा भुरग्यांक पावोवपाक वता तेन्ना वाटेर, तेन्ना 5 भुरगेंक मायनर इंजुरी जाली, तांकां ट्रिटमेंट केलो आनी घरा धाडल्या. एकट्याकूच मातशें तकलेक लागला म्हणून दवरला स्टीच मारून आनी 2 एडल्ट तांकां लागले. एकट्याक रिफर केला मडगांवां हॉस्पिसियो आनी दुसऱ्याक अंडर ऑब्जर्वेशन PSCक दवरला, स्टीच पडल्या म्हणून. रिफर कोणाक केला? ड्रायव्हराक? रिफर ड्रायव्हराक केला. ताका मातसो मार लागलो, स्टेरींग मातशें लागलें म्हणून ते फुडल्या ट्रिटमेंट करपा खातीर मडगांव धाडला. एकनाथ केडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट TV. 15 ऑगस्टाच्या फाटभुंयेर गोंय पुलिशेंत उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या खातीर गोंय पुलीस आनी अग्निशामक दळाक मेळून 6 राष्ट्रपती पदकां फावो जाल्लीं आसा. 15 ऑगस्ट आणि 15 ऑगस्टाच्या आदल्या दिसा कांय राष्ट्रपती पदकां जाहीर जातात आणि ती म्हटल्यार आयज जी पदकां जाहीर जाल्या ती म्हटल्यार 6 पदकां जाहीर जाल्लेली आसा. पयले पदक जे आसा ते DYSP सुदेश नाईक हांकां बरी सेवा केल्ले बद्दल गुणवंत पूर्व राष्ट्रपती पुलीस पदक जाहीर जाल्लेलें आसा. दुसरें म्हटल्यार फायर अँड सर्विसीस हांचे डायरेक्टर नितीन रायकर हांकां उत्कृश्ट सेवा दिल्ल्या बद्दल राष्ट्रपती अग्निशमन पदक जाहीर जाल्लेलें आसा. आनी तशेंच आनीक जी 4 पदकां आसा ती म्हटल्यार होमगार्ड हांकांय सुद्दां तांच्यांनी सुद्दां बरी उत्कृश्ट सेवा लोकांक दिल्ल्या बद्दल तांकां सुद्दां पदकां जाहीर जाल्यात. त्यांची नांवां म्हटल्यार प्रमोद सराफ, वर्षा नागोजी, प्रल्हाद मयेकर, विजय सुल्लीकर हांकां बरी सेवा दिल्ल्या बद्दल तांकां सुद्दां राष्ट्रपती पदां ही जाहीर जाल्लेली आसा. आनी ही पदां फाल्यां म्हणजे 15 ऑगस्टा दिसा तांकां भेटयतली. स्वातंत्र्य दिनाच्या आदले दिसा ही पदकां जाहीर जातात. ती म्हटल्यार ही जी आयज आमी तुमकां अपडेट दिल्या ती. जाल्यार पळयत रावात गोमंतक TV. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच फेसबूक पेजीक सुद्दां फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.